नमस्कार. आयज हांव नाईकवाडा प्राथमिक शाळेंत हांगासर जी मुख्याध्यापिका आमचे चित्रा मॅडम आसा, तशेंच जायते आमचे जे स्कुलाचे टिचर्स आसा, पॅरंट्स आसात. हांगा खरें तर पळोवपाक गेल्यार ह्या प्रायमरी शाळेंतसून ह्या स्कुलांतसून हांव हांगा शिकला. गेली म्हाका दिसता 1962 ही हांगासर शाळा आसा, जेन्ना भाऊसाहेब बांदोडकरान गव्हर्नमेंट प्रायमरी स्कूल जे प्रत्येक गांवोगावी हांगासर स्थापना केल्ली. तातूंतली ही एक स्कूल 1962 जाली. सो 1962च्यान टील डेट म्हाका जवळ जवळ 70 वर्सां जाली. ह्या स्कुलाक जे बेंच आसा पळय एक्झिस्टिंग आसा तशेंच आसा, पूण सारकी परिस्थिती सामकी बिकट आसा. सो त्या पद्दतीन जेन्ना हांगासर जे भुरगे जे पॅरंट्स हांगा भुरग्यांक घालता ह्या स्कुलाक, तेन्ना तांकां परिस्थिती सारकी बिकट आसली. बेंचाचेर जेन्ना सकयल बीन बसताले आनी शिक्षण घेताले. सो त्या पद्दतीन तेंची एक रिक्वेस्ट आसली की तांकां एक बेंच जाय म्हणून. सो हांवें तांकां एक कमीट केल्लें की तांकां एक बेंच दितलो म्हणून. त्या नुसार जेन्ना एक 20 बेंच लगभग तेचो कॉस्ट अराउंड 1,60,000 कितें आसा. सो हांवें तांकां एक प्रॉमिस केलें. सो आयज हांवें तांकां तें कंप्लीट केलें. एक बेंच तेंचे आयज उपलब्ध जातले. सो त्या नुसार आयज हांवें जे कमीट केल्लें ते आयज हांवें तांकां तें कंप्लीट केलें. आनी तेंच्यांनी जे स्कुलाक लागून जे कितें आमच्या भुरग्यांक लागून कितें गरज आसा, जे इन्फ्रास्ट्रक्चरा बद्दल जे वॉटेवर इट इज कितें जर इश्यूज आसा तेंच्यांनी अवश्य म्हाका उलो मारचो. ह्या शाळेंत ह्या स्कुलांत शिकला आनी जे शाळा आमकां मराठी शाळा आमकां टिकोवन दवरपाक जाय, त्या दृश्टिकोनान केन्नाय कसली गरज आसा मॅनेजमेंटाक टिचर्साक हांवें तांकां रिक्वेस्ट करता की तेंच्यांनी फाटीं फुडें सरचें न्हू. कारण आमकां भुरग्यांक शिक्षणा कडेन आमी खंयच तडजोड करची न्हू. आनी त्या दृश्टिकोनान आमी भुरगीं आमची शिकोवंक जाय आनी स्कुलांय टिकोवपाक जाय. त्या दृश्टिकोनान परतून एकदां तांकां रिक्वेस्ट करता, तुमी फाटीं फुडें सरूं नाका. कसली कितें गरज आसा अवश्य म्हाका उलो मारा. देव बरें करूं.